मंगळूरच्या विश्व कोंकणी केंद्राचो अंदू वर्साचो विमला पै साहित्य पुरस्कार म्हज्या पुरण कादंबरीक फावो जाला। म्हाका खूब आनंद जाता ह्या पुरस्कार ह्या म्हज्या कादंबरीक फावो जाल्ले खातीर। कारण ताका एक मुखेल कारण म्हटल्यार जी कादंबरी एका पुरण शेतीचेर आदारीत आसा ती अशी एक वेगळी पुरण शेती आमच्या सत्तरी वाठारांत आमचे पुरण शेतकार फाटली कितलीशींच वर्सां करताले। आनी एक दुख्खाची गजाल म्हटल्यार 2005 उपरांत जे वसंत बंधारे बांदले आमच्या उपन्हंयेचेर आनी मुखेल जी म्हादय आसा त्या म्हादयचेर, अशें केल्ल्यान ही पुरण शेत उदकापना गेली आनी फाटली 2005 उपरांत ही पुरण शेती करपाची बंद जाली। पण जे लोक सादारण म्हज्या म्हायती प्रमाण जे आमी अभ्यास केला त्या प्रमाण 556 कुटुंबां पुरण शेती कसयताले आनी आपले जीविका जी आसा ती तातूंतल्यान हें करताले, म्हणजे आपले पोट भरताले। आनी हे जे पुरो परंपरागत साकून जी पुरण शेत करपाची एक पद्दत आसा, कारण ऑर्गेनीक पद्दत जी आसा, जे वाळून येयल्ले जे फातर आसा, कुशारी आसा, रेंव आसा आनी बाकीच्यो गजाली आसा त्यो काडून तळ करून ताचेर ताळे घालून माती मारून शितारी लावन वंय करून शेकड्यांनी लोक पुरण शेती करताले। ताचें पूर्ण जीवन जे आसा ते तातूंत मांडपाचो प्रयत्न आमी केल्लो आसा। म्हणून हांव म्हणटा ही कादंबरी जी आसा त्या पुरण शेतकारांची आसा, कश्टकरी लोकांची आसा, ज्यांच्यांनी कबाड कश्ट केले तांची याद ही पुरण कादंबरी करून दिता। आनी ज्यो आमचे कडेन पारंपारीक पद्दतीन जे बांद बांदताले, न्हंयचेर बांद बांदताले आनी हे बांद बांदून वांयगणी पुरण शेतीक जे उदक हाडटाले, अशे तरेचें सगळें जीवन जें आसा आनी तातूंत मागीर जी त्या लोकां मदीं जे पुरण शेत बंद जाले उपरांत जे हालअपेक्षा त्या लोकांक जातात। कारण ते हो जो वाठार जो आसा, सत्तरी वाठार जो आसा, हो वाठार दोंगराळ वाठार आसा, थंय भात शेती मोठ्या प्रमाणांत आमकां जाल्ली पळोवपाक मेळना। तर एका काळाचेर थंय नाचणो, पाकड, वरी अशे तरेची शेतां जातालीं। पूण ही पुरण शेती ना जाल्ल्यान जो तांचेर जिल्ली हावळ जी आसा ते जीवन पद्दतीच सगळी पूर्ण बदलून वता। त्या बदलपी जीवनशैलीचो व बदलत्या जिवनाचो एक असो एक तातूंत आटाप तातूंत आयिल्ल्या कारणान ह्या पूर्ण जीवन ह्या कादंबरींतल्यान उबें करपाचो हांवें प्रयत्न केल्लो आसा। मुखेल म्हणल्यार ह्या कादंबरीक खूब म्हत्वाचें पात्र येता तें म्हणल्यार म्हादय। ह्या म्हादय ही एक पात्र जावन गेल्ल्यान आनी एक पर्यावरणाचो तातूंत एक मोठो भाग तातूंत आसा। कारण तेजे उपरांत रेती काडप जी आसा, रेंव काडप आसा आनी एकंदर तेजे उपरांत न्हंय जो प्रवाह आसा तो कशे तरेन लोक प्रवाह बदलता त्या प्रवाहाचें एकंदर चित्रण ह्या कादंबरीन आयिल्लें आसा। ह्या वेळार तुमकां खूब एक म्हत्वाची गजाल सांगपाक जाय म्हटल्यार म्हादयच्या तडीचेर पुरण शेत करपाक हांवें 2 वर्सां हातान घेतिल्लें आसा आनी ताचें काम सुरू आसा। आनी एक 10-15 दिसांनी ह्या पुरणीची रोप लावप जातलें आनी मे म्हयन्यान ताचे म्हणजे लुवणी सुरू जातली। म्हणटकच हो एक अनुभव आसा, वेगळो अनुभव, तो हांव अभ्यासकांक, विद्यार्थ्यांक आनी बाकीच्या लोकांक दिवपाक सोदता, जेणे करून पुरण शेत कशे तरेन लोक करताले आनी कशे तरेन ती जाता हाचें फोटो डॉक्युमेंटेशन आनी व्हिडिओ डॉक्युमेंटेशन पूर्ण आमी ह्या वेळाचेर करपाचें आसा।